जे चालू केलं कितके इम्पॉर्टंट आसले, कितके लोकांक ताचो फायदो जालो? एक मेजर इश्यू आसलेलो आमचो, स्पेशली आमचो फूल GRB कॉलनी आनी तारीवाड्यार. सो हो एक मेजर इश्यू आसलेलो आनी कितलीशीं वर्सां हो इश्यू पेंडींग आसलेलो आनी ते लोकांक सदांच त्रास जाताले. जे सिरवेज ओवरफ्लो जाताले, स्पेशली पावसाच्या दिसांनी जे सिरवेज ओवरफ्लो जावन लोकांचे सगळ्यांचे घराघरांनी वयताले. आमी खूब ट्राय केले तेजे एक सोल्युशन काडपाक, बट आमकां एवरी टायम त्या टायमाचेर क्लियर जाताले, बट परत ही सिरवेजीचो प्रॉब्लम कंटिन्यूस आसलेलो. अजून सुद्दां तुमी पळयलेले सिरवेजीचो प्रॉब्लम हो कंटिन्यूस आसलेलो आख्खे GRB कॉलनीत. आनी तेंचो एक मेजर डिमांड आसलेलो की बाबा ही सिरवेजीचो इश्यू आसा तो सॉर्ट आवट जावचो म्हणून. आनी तेज्या लागून लास्टाक आमी डिसिजन अशें घेतलें की टोटल जितली आमची GRB आनी तारीवाड्याक जी सिरवेज सिस्टम आसा ती टोटली रिप्लेस करपाची म्हणून. आनी तेज्या लागून आयच्यान जे आमी काम स्टार्ट केलेलें आसा, आमचो कॉन्ट्रॅक्टर हांगा आसा, सो ते कॉन्ट्रॅक्टराक तेजें काम मेळिल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता हे पूर्ण सिरवेजीचें जें काम आसा आमचे GRBचें आनी तारीवाड्याचें हे कंप्लीट जातलें. तेजे भितर मातसो दुबाव ना, कित्याक हो एक तांकां खंय तरी म्हाका दिसता कितें एक रिलॅक्सेशन मेळटलें. कित्याक तांकां खरेंच म्हणल्यार इतलो त्रास जातालो सिरवेजीचो, असो वास पडटालो हांगा आनी सदांच तेंची ती कंप्लेन आसताली. त्याच प्रमाणे तेंची दुसरी कंप्लेन आसली जी टँक्स आसा, उदकाची टँक्स आसा, ते उदकाची टँक्स तेंची ती वयर ओपन आसा, तेज्या लागूनय प्रॉब्लम जाता टँक्साक लागून. तेज्या लागून परत ती टँक्स रिप्लेसमेंट करपाक लागून अरावंड आमी 5,000ची व्हडल्यो टँकी आसा पळय त्यो फीट करपाचें हें केल्लें. तोवूय आयजूच तेंचें काम स्टार्ट जातलें आनी ऑलमोस्ट एक 9 टँकी 5,000ची अशी आमी हे कॉलनीक लागून GRB कॉलनीक लागून बसोवपाचें आसा. तेजो फायदो तांकां एटलिस्ट उदकाचो जो इश्यू आसा तो खंय तरी तांकां एक रिलॅक्सेशन मेळटलें. आनी तेज्या लागून हें काम दोनूय कामां ही घेतलेलीं आसा आमी, उदकाची टँकीचे फिटिंगाचे आनी हे GRBचे. त्याच प्रमाणे बाकीचे आमचे GRBचे इश्यू आसा आनी खुबशे इश्यूज जे हांवें CMा कडेन मांडलेले आसा. स्पेशली ही जी GRBची घरां आसा ती घरां खंय तरी तेंच्या नांवार करची म्हणून, कित्याक ती GRBची घरां आमच्या तेंच्या नांवाचेर जावना अजून. आनी आतां ती कितलीशीं वर्सां जालीं, 20 वर्सां सुमार जाले ते लोक थंय रावता. सो आयज ते मेंटेन करपाक आयज तांकां एक सोसायटी फॉर्म करतले जाल्यार घरां खंय तरी तेंच्या नांवार करची म्हणून ते आमचो डिमांड आसा. आनी हांव ते टोटल प्रोसेस फॉलोअप करपाक लागलेलो. हांवेंनूय तांकां एश्युरन्स दिलेले आसा जाता तितले बेगीन हांव म्हाजे सायडीसून ट्राय करतलो की ती घरां जी आसा तीवूय तेंच्या नांवाचेर करपाचें. आनी बाकीचे इश्यूज आसा ते इश्यूज तेंचे सॉर्ट आवट करपा लागून सदांच हांव फुडाकार घेवन तांकां जाता त्या प्रमाणे हेल्प करतलो. दुसरो तेंचो रोडाचो इश्यू आसलेलो तो आमी सॉर्ट आवट केलेलो आसा. बाकीचे लायटीचो इश्यू आसलेलो तोवूय खंय तरी पर्यंत आमी सॉर्ट आवट करपाक पावलेले आसा. सो अशे कितलेशे इश्यूज आसले जे केन्ना कोणें लक्ष घालून नासले ते इश्यू आसा ते आमी खंय तरी फुडें सरून हो इश्यू सॉर्ट आवट करपाचो प्रयत्न करपाक आसा. तो टोटली 20 लॅक्साचो एस्टिमेट आसा, 20 लाखाचो सुमार एस्टिमेट आसा. तो काम आतां स्टार्ट करता. बरी खुशी भोगता कित्याक की हो जो इश्यू आसा तो लॉंग पेंडींग इश्यू. आमी MLA सुद्दां नासली तेन्ना 10 वर्सां पयलीं सुद्दां हांव जेन्ना हांगा प्रचारा खातीर जावं आनी कित्याक येताले पळय लोकांचो एकूच प्रॉब्लम आसलो, लोकांचो सोडून दी म्हाजेर कितलेदां उसाळलेलें आसा तें उदक अशें भोंवताना. सो जी भुरगीं आसा ती त्याच पाण्यान वयतालीं सारकी, सगळें लिकेज जातालें सॅवेजाचें. सो सगळ्यांची एकूच आसलेलें की हे मातशें सॅवेजाचें आसा ते सॉर्ट आवट करून घ्या. तशेंच उदकाचो प्रॉब्लम हांगा खूब आसा. GRB म्हणटकीर खरेंच खूब प्रॉब्लम आसा तांकां. आनी कितें आसा ती जास्तशी घरांतून सकाळची वयता रातची येता, भुरगीं अशी खेळत आसता. सो तेंचो खंय ना खंय सुटावो सरान केलो. हेच्या खातीर सगळीं जाणां देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच तेंची सगळ्यांची बरी कामां जावं इतलेंच हें करता. सो थँक्यू म्हणून सोदता हांवें. हांव बाईक थँक्यू म्हणटा भाभीकूय की आमचो हो प्रॉब्लम आसलो इतक्या वर्साचो की आमकां रावूंक जायनासलेलें सामकें. आनी आतां कितें उलोवपाचें ना, कितें काम आतां चालू जातलें. सोनी बी पायपलायन येतली आनी आमकां तें त्रासूय जावचें ना. आतां 14-15 वर्सां जालीं ती घाण येताली, आमकां जायनासलें रावपाक. दार बंद करून रावचें पडटालें आनी सगळें खूब प्रॉब्लम जाताले. पूण आतां चडशें हेचे वरसून कळटा की आता आमचो प्रॉब्लम वयतलो. ये प्रॉब्लम हमें बहुत सालों से 10 सालों से ये प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे थे. हर लोगों का यही था कि सीवेज भर के यहाँ पे लीकेज हो रहा है. हम बार बार सर के पास जा के प्रॉब्लम करके आज कहीं ना कहीं ये सॉर्ट आउट हो रहा है. आज इनॉग्रेशन भी किया है यहाँ पे सर ने, तो लगता है आगे से स्लो पूरे काम भी हो जाएंगे हमारे यहाँ पे. सीवेज का बहुत प्रॉब्लम था यहाँ पे, पानी का ये पूरा जाके तारीवाड़ा में जाता था. वो लोग भी वहाँ से बोलते थे कि पानी का बास आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है. तो ऐसा तो अभी बहुत सालों से सुन रहे हैं.
तो अभी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमें भी कि हाँ सॉर्ट आउट हो गया सब। तो अभी सर बोल रहे हिसाब से तो सब काम स्टार्ट होने वाला है, शायद आज से हो जाएगा सब। और क्या भाई के पास अपने मांग किया है? भाई के पास बहुत सारे ये हम लोग रखे हुए हैं, डिमांड्स रखे हुए हैं, जैसे कि ऊपर के टैंक सब खराब हुए, किसका ढक्कन नहीं है, किसके पानी में कीड़े पड़े हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। और नीचे के भी टैंक्स लीकेज हो रहे हैं, तो उसके लिए भी रखा है। तो सर ने बोला है कि वो भी बहुत जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करेंगे। त्रास जाताले आणि आमच्या घरान येताले सगळे वाहून येताले, जीव म्यान दिलेले आमकां हे भायर आमकां खूब हेल्प केलो। आता बरें अशें बेगिना हेल्प जाल्या बरें इतकें तुमचे कडेन मागता। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.